माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत 25 तारखेमेरेन जारी केला रेड अलर्ट. सध्या उटंगराचो पावस आसा चालूच. येता त्या दिसांनी खर पावस आनी वादळी वारे येवपाची शक्यताय दिल्या IMDन. मडगांव गांधी मार्केट लागसर आशिल्ल्या पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो कोसळ्ळो एक भाग. 3 गाडयांचे जाले लुकसाण. ह्याच इमारतीतलो स्लॅब कोसळपाची ही दुसरी खेप आशिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला हुस्को. नव्यान नेमिल्ल्या BLOच्या आदारान मंत्री नेपाली नागरिकांक मतदार म्हूण आस्पावून घेवपा खातीर अधिकाऱ्यांचेर हाडटा दबाव. उत्पल पर्रीकारान केली खर टिका. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. बेमोसम पावसाक लागून राज्यात पडझड चालूच आसा. मडगांव गांधी मार्केट लागसर आशिल्ल्या पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळ्ळो. 3 गाडयांचे लुकसाण जाले. बरे म्हण बरे कोणाक कांय जालें ना. ह्याच इमारतीतलो स्लॅब कोसळपाची ही दुसरी खेप आशिल्ल्यान वाठारांत गंभीर हुस्को निर्माण जाला. मडगांव बाजारात पिपलकटा आसा ताच्या ऑपोजीट जी बिल्डींग आसा ती बरीच पोरणी आनी तांकां अशें आयकपा येलां की सगळे म्हणजे इल्लिगल म्हणजे ती मोडची बिडची म्हणून सगळी नोटीस बिटीस काडिल्ली आसा. आनी सांगपाचें म्हळ्यार ती आज तिजे एक वयलो जो पळय एक हें आसा पॅसेज आसा ती सगळी मोडून सकयल पडल्या आनी 2-3 मोठ्यो गाडयो डॅमेज जाल्या. आनी बरें जालें की ते मातशे दनपाराचो टायमार जाले आनी ते लोक सकयल जे पळय फ्रूट बीट विकपाक बसतात आनी जायते लोक आसतात ते अशे भायले लोक आसतात ते वाचले. नाजाल्यार तेंचे 5-6 जाण तर ते वतले आशिल्ले. ते सकाळ फुडें बी जाल्ले जाल्यार. आनी सांगपाक इतलें सोदता की मडगांवान अशे आनी कितले बिल्डिंगे आसा जांचेर प्रशासनाचें लक्ष ना. ऑलरेडी तांकां मोड बी म्हणून कलेक्टरान नोटीस काडल्यार पासून त्यो मोडपाचें तांकां कोणाक आस्पत ना. म्युन्सिपाल्टीन जावं कलेक्टरान ज्या दखल घेवन हे बाकीचे बिल्डिंगेचे पळय सामक्यो आतां देंवपाच्यो उरल्या त्यो मातश्यो क्लियर करच्यो. आज इन्सिडंट अनेकदा जाला न्यू मार्केट जो बिल्डिंगाचो एक बॅल्कनी कॉरिडॉर आशिल्लो कॉन्क्रिटाचो तो कोलॅप्स जावन 3 व्हेकल्स डॅमेज जाल्ले आसा. तातूंत एक सांगपा म्हळ्यार एक ड्रायव्हर आशिल्लो तो व्हेरी मिस्टिरियसली एस्केप जालो कसलो हानींतल्यान. आनी हे सिमिलर इन्सिडंट घडिल्लो मागीर याद जाता 28 ऑक्टोबर 2022 ह्या दिसा घडिल्लो. आनी त्या टायमार फक्त कॉर्डनिंग केलें. म्युन्सिपाल्टीन नोटीस इश्यू केली ते बिल्डिंगा ओनराक की ताजें हें करचें म्हण स्टेबिलिटी हें करचें म्हण सारकें हें करचें म्हण. पूण तेज उपरांत कांयच जावना आनी 5 दिसां भितर ते बॅरिकेडींग जें आशिल्लें तें काडलें. लोक आज तशें नॉर्मल जाले. आज जेन्ना इन्सिडंट जालो परतून आमचो मडगांवचो आमदार थंय वयता आनी सांगता की आमी कितें करया प्रायवेट बिल्डींग. आतां सांगपा म्हळ्यार प्रायवेट बिल्डींग अनसेफ आसा जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कांयच हें ना म्हणटा सांगपाक सोदता तो. हाज्या पयलीं कितलेशे बिल्डिंगाक हें जाल्लें आसा डेमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आसा आनी फायनली ते डेमोलिश जाल्लेय बी आसा. पूण डेमोलिशन ऑर्डर आनी डेमोलिश केन्ना जाता आमी नोट केलें ते पर्यंत जे टायमार एक बिल्डराचो इंट्रस्ट येता त्या प्रोजेक्टांक फॉर रिडेवलपमेंट तेन्नाच आमचे ऑथॉरिटीज आनी सगळे सामके हायफाय हें जाता आनी ते डेमोलिशना वयता आनी फायनली डेमोलिशय जाता आनी रिडेवलपमेंटूय स्टार्ट जाता विथ एडिशनल एफियर. पूण जे बिल्डिंगाक कोण आवय बापूय ना आनी कोणाचो बिल्डराचो इंट्रस्ट ना तेन्ना त्यो असोच लांबतात आनी पब्लिकाक रिस्कान घालतात. ते तो अकस्मात न्हू ते देंवला स्लो देंवला ते हांव तेन्ना तेका हें करतना पळय हांवें मागीर म्हणलें तेका पडटा म्हणलें. पडोन ते आवाज येयला गाडयांचेर पडना तेन्ना आवाज येयला. तेजे पयलीं आवाज बी कांय ना तेजो स्लो पडला ते. कितले जाले सारखे एका लोक नाशिल्ले लोक कोण ना फक्त गाडयो आसा हमाली कोण ना फक्त गाडयोच ते 3 गाडयो येतली. हरशी रावतात लोक सकल बी सकल पण कोणा फक्त हमाली रावतात. हय आनी कोण रावना हमालीच रावतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.
गोंयचो दर्जो भारतातले एक साक्षर राज्य म्हणून आसा, तरी पेडणे आणि काणकोण मेरेनच्यो मुळाव्यो शाळांच्यो चड करून अवतिकाय जाल्या. तिसवाडीतल्या चिंचोळे सरकारी मुळावे शाळेत छपराचे काम कंत्राटदारान अपूर्ण सोडिल्ल्यान वर्ग भिजून वचपाक तशेंच शाळेचेर परिणाम जावपाचो भंय निर्माण जाला. पळयात विलियम रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट. ताका फकत रूफ घालपाक दिल्ले, हे प्रोटेक्ट करपाक हे स्कूल हे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल चिंचोण्या. हे रूफ उक्तेच दवरला. हे रूफ एक्चुली रिपेरिंगाक गव्हर्मेंटान दिल्ले, पूण दुर्दैवान पळयात सगळे उदक भितर इस्कॉलान हांगा कोणूच ना. एकूय कॉन्ट्रॅक्टर आतां दिसता हांव हांगा आयला. हे आयज आमी आसा चिंचोण्या प्रायमरी स्कूल, जे बाटल्याच्या रस्त्यार आसा, बाटल्यान पेन्शीन बाटलेन. ते चिंचोण्या जायतीच भुरगीं हिंगासर गव्हर्मेंट स्कुलाची प्रायमरी स्कुलान हिंगासर येतालीं, आनी आमी जायते फावटी ह्या इस्कॉलान भितर आयल्या, तांची फंक्शनाय केल्यात. आयज दूख दिसता पळोवंक हे इस्कॉल की 13 तारखेर हे काम सुरवात केल्ली कॉन्ट्रॅक्टरान, हे वयर हे घालपाक, शेड घालपाक एज पर द गव्हर्मेंट ऑर्डर्स. पूण आयज पयल्यार इतले दीस पावस पडटा, पूण हेका कांयच कवरींग वयर केल्लें ना तेणें. ना म्हूण एमर्जन्सी कितें तालपत्री वो कितें घालताले प्लास्टीक ते पासून घालूंक ना. हेजी परिस्थिती आमी भितर तुमकां आतांच दाखयल्या कशें बरी, कितें सगळें उदक लीक जावन ते वाशे मोडून ते फॅन सगळे इलेक्ट्रीक फर्निचर सगळे पिड्यार जाल्ले आसा, आनी तशेंच वणूतूय ज्यो आसा वणटी त्यो फुगल्या. तर गव्हर्मेंटान एका काम दिल्लें, हे काम हातीन घेतलेलें की हे सगळें ना जावच्या. जी मोडपाच्यो वस्तू आसा, जे स्कूल सारकें तळ्यार घोट उरपाक तो प्लास्टीक घालून जोडी तर कॉन्ट्रॅक्टरान आयज हे साल्वार करूंक जातालें वो सांबाळूंक जातालें मातशें. तरी पासून आयज पासून आमी इतले वगत हिंगासर आसा, एकलो कॉन्ट्रॅक्टर हिंगासर दिसती पडना ना म्हूण कोणूच ना. कित्याक आमी आतांच पयलें कितें हांव पासार जातालो हे सायडींतल्यान, आनी हांवें पयलें की हेजी दुर्दशा कितें जाल्या ती पळोवंक हांव मातसो भितर सरलो. पळयत जाल्यार हांगासर सगळेंच मॉडर्न पडलेलें आसा. बांक, स्टुडंट्साचे बांक, जे बसता ते बेंचीस, सगळे टेबल, काबर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटीचे सगळे म्हटले ते वायर्स आनी हे सगळे डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा, ते फॅन. आनी तेच परी आमी पयलें की हे स्कूल आतां जुनाच्या म्हयन्यान सुरवात जावपाचें आसा. ह्या परिस्थितीन म्हाका दिसना की हिंगासर स्कुलाची भुरगीं जी एडमिशनां घेतल्या ती कितें करतली आनी खंयच्या कोणान तांकां प्रोविजन आसतलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजी महामंडळाचे वेंचणुके पयलीं राजकीय फायद्या खातीर पणजेत 28 बूथ पावंड्या वयल्या अधिकाऱ्यांची सुवात घेतल्या. ही वोट बँकाचेर प्रभाव घालपाची चाल दिसता, अशी टिका उत्पल पर्रीकारान केली. नव्यान नेमिल्ल्या बीएलओच्या आदारान मंत्री नेपाली नागरिकांक मतदार म्हूण आस्पावून घेवपा खातीर अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडटा अश्योय खबरो आशिल्ल्याचे ताणें सांगले. जी 28 बीएलओ मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना. हे आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताचे सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातून म्हणून अनेक जाणां दुबाव आयला की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप. खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे जे पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप. कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल.
लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जालीं जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकाराचो वोटाची किंमत शुन्य जातली. एक खंयची तरी आपली वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. फक्त पणजेनूच जाल्या ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट. सो एवरी वन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यानूय इतले प्रश्न येताले. सो आय एम व्हेरी क्लियर, वी वील बी मॉनिटरींग इट. आय वील रायट टू द मामलेदार, वील रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा हांगचो रेजिडंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी वील बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग. म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले, जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स, ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांच्याय तकलेन आसा म्हणून हो प्रश्न आयलो की 28 एकदम BLO कित्याक काडले आनी हे एक सिरियस गजाल आसा. सो वील बी फॉलोईंग, वील बी रायटींग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय. ना हांव पयलीं बरयतलो आनी मागीर ते फुडें खंय वता ते गरज पडल्यार मेळून ते म्हजे जे हे आसा एप्रिहेन्शन अबावट ऑल दीस चेंजीस ते तांचे फुडें दवरतलो. पण तांचो रोला पयलीं म्हाका दिसता मामलेदाराक पयलीं बरोवन म्हाका ऑफिशियली हे एक्सप्रेस करचें. दिवं येना तेच म्हणटा न्ही रे. सो आधार कार्डा जी जाता ती एक्च्युअल ती वेबसायट आसा UI युनिवर्सल ID कितें ती AI ताचेर ती एक्च्युअल व्हेरीफाय जावंक जाय आनी एक्च्युअल ते इंडियन्स आधार डजंट से द सिटीजनशीप, इट इज जस्ट द ID. सो सिटीजन आसा काय ना हाचो बर्डन करंट सिस्टमीन फॉर्म 7 आसा की हांवें फॉर्म भरचो पडटलो की ह्या मनशा कडेन इंडियन सिटीजन ना हाचें नांव डिलीट कर म्हणून. आधार हय, आधार डजंट से सिटीजन ऑफ इंडिया. आधार इज जस्ट आयडेंटिटी. तांचे 6 म्हयने इंडियन आसा NRI बी तशें जाल्यार 6 म्हयने प्रेझेंस दाखयल्यार आधार घेवं शकता. पण ती आधारूच जेन्युइन आसा का बेटी लायल्या आनी BLO कडल्यान ओके करून घेतल्या हय म्हणून ते सगळे स्क्रुटिनी जावंक जाय. म्हणून ते व्हेरीफाय जावंक जाय त्या वेबसायटींतल्यान आधार नंबर घालून हे जेन्युइन आधार हे सगळी सेक्युरिटीज येवंक जाय हे म्हजो डिमांड आसा. बट हे आधाराची एक प्रिंट आवट लायल्या आनी ती पळोवन हाणें अप्रूव केला आनी ते सिस्टमीन वता दॅट वोंट बी करेक्ट. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी. दिवचल पालिकेच्या मार्केटात गळती सुरू जाल्ल्यान विक्रेत्यांचेर हावळ आयला. मार्केटांच्या छप्पराक घातिल्ल्या पत्र्याक बुरोक पडिल्ल्यान पावसाचे उदक भितर रिगला, जाका लागून विक्रेते आता सोत्र्यो घेवन व्यवसाय करता. पालिका सोपो एकठांय वेळार करता पूण हो अन्याय विक्रेत्यांक फावो जाता व्हय. पळयात पुराय बातमी. दिवचलच्या चडशा वाठारांनी वचत थंय समस्यांनी रेवाडो घाला. चडशी नियोजना शून्य कामां उक्ताडार येत आशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक बरोच धोको निर्माण जाला. पावसान परत एक फावट दिवचल पालिकेच्या कामाविशीं प्रश्न निर्माण केला. ह्या बेमोसम पावसाक लागून दिवचलचो पालिका मार्केट गळपाक लागला. पयलींच गळटालो पूण अंदू चडूच गळटी लागिल्ल्यान विक्रेत्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडला. तशेंच बाजारांत सोत्र्यो घेवनूय बसचें पडटा.
हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लायात आनी आमकां थाकाय दियात, विक्रेत्यांचे दिवचल पालिकेक घराणें. पैसे पैसे येता कोण येऊनच ना पप्पा हे आता अशें कितके वर्सां जाल्या एक पाच 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 स वर्सां जाले अशें रा अशेंच आनी आतां जास्त वाडले आनी खूब हांगा उदक थंय पळय उदक आनी तूं कितें मागता, कितें करूंक जाय? मातशें कांय ना कंप्लेन करपाक जाय तें मातशें बरें करपाक जाय कोण पळोवन बी गेल्लो? कोण येवंक ना कोण बी येवंक हे ना मुन्सिपालिटीचे शॉप कोण येवंक कोणूच येवंक तरी ना हां विचारूंक तरी विचारूंक सुद्दां ना. आतां तुमकां हेजे आतां गळटा पळय तेजो तूं पळयता तें नो कितें जालें की आतां पावस फुडें येवपाचो आनी आतां हो पावस पडला न्हू, कितें जाता? आतां प्रश्न पडला न्हू तुमकां सारकें बसपाक मेळना. ना पळय सेटींग करून बसता पाणी पडना पळय पळय सगळेच कडेन गळटा न्हू. हे पत्रे कितें जाल्या? तें खबर ना आतां वर्सूच जालें गेल्या न्हू न्हू कितें आतां तूं बसता कितें करूंक जाय अशें दिसता? सारकें करूंक जाय. ट्रान्सफर टेन्शन ना तुमी सोंपो दिता हांगा हां हां ते वाटेन सगळें कळटा बरें सांगा न्हू कितें जालां तुमचें हें? खूब करता माल सगळ्या पिड्ड्यार जाता कितके वर्सां जालीं तुका हांगासर आतां बिजनेस करता? आता म्हाका जाले 10 वर्सां जालीं शॉप आनी हे परत अशें राहा वार्षिक अशेंच जाता? ना पयर ते कितें हे केलेली पयर वर्सा आतां ह्या वर्सा मातशें चड घालता सगळे कडेन हांगा चड पडटा कोण पळोवन बी गेल्लो? कोण पळोवंक ना आमी न्ही आतां कितें म्हणटा तूं, कितें करपाक जाय हांगा? ते कितें तर मातशें पॅचिंग ते वयर कितें तर गम घातल्यान ते पडना आतां फुडें व्हडलो पावस येवपाचो तेज्या पावस पडले आनी कांय नाका पण तुजें माल पिड्ड्यार जाता खबर छत्री घालचो पडटा न्हू. माल पिड्ड्यार जाता तुजो? माल पिड्ड्यार जाता ओके पिठाची बीन कितें पडलें न्हू पिड्ड्यार जाता काळींग बीन उदीक पडल्यान पिड्ड्यार जाता ओके सगळ्यात फूल मार्केटान गळटा? हय फूल मार्केटान घालता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. पावसाक लागून व्यवस्थापनेचेर साबार प्रस्न निर्माण जाल्यात. सुके कुळण, धारगळ आणि कासरवन्ने गटार व्यवस्था सुरळीत करूंक नाशिल्ल्यान उदक रस्त्यार व्हांवता. सध्या रस्त्यार माती व्हांवपाक लागिल्ल्यान लोकांक येरादारी करपाक आडमेळी येवपाक लागल्या. पंचायतीची आडनदर कित्याक चल्ला? अपघातांची वाट पळयता काय कितें? लोकांक प्रस्न पडला. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. भरपूर पेडण्यान पावस पडलेलो आसा आणि इतलो पावस पडलेलो आसा की मॅनेजमेंट आमचे सारखे नसल्या कारणान जे रस्त्याचेर उदक जे आज व्हांवता तेचे कारण जाल्यार हे पंचायत आणि जे मॅनेजमेंट बॉडी आसा ते आणि जे लिंक तेका जी खंयची ऑफिसीस लागता ती जबाबदार खरी आसा. कारण सगळ्यांक खबर आसा की मे म्हयन्यान पावस येतलो. मे म्हयन्यान पावस येतलो जाल्यार तूं मे म्हयन्याच्या एंडिंगान कित्याक रावता? एक व्हडलो प्रश्न आसता. दर वर्सा प्रत्येक डिपार्टमेंट अशें काम करता की ते म्हयन्याचे सारखे मे म्हयन्याच्या लास्ट विकाक रावता आणि लास्ट विकाक मागीर हे जे ड्रेनेज बी आहा ते साफ करपाक येता. जेन्ना पावस येतलो म्हण तुमकां जर आदी खबर आसा, वरासभर खबर आसा फुडल्या वर्सा अमक्या टायमार पावस येतलो जाल्यार तुमी कित्याक रावता? हो पयलो प्रश्न. टेंडरां सुशेगाद काडप आणि मागीर पावस येयलो काय ते व्हांवले टेंडरां अशें जाता आणि प्रत्येक वर्सा हे अशेंच करता आणि तेचे कारण अशें जाता की सगळो पावस आसा तो सगळो रस्त्यार येता आणि रस्त्यार येयल्या उपरांत कोणाक अदमास नासता रस्तो सकयल आसा काय खळो सकयल आसा. कोणूय येता आणि जर खळगो जर आसा जाल्यार भितर पडटा. पण अशेंच जर जायत रावले जाल्यार खूब बिकट परिस्थिती आसा. अर्धे एक्सिडेंट हे अशेंच जाता की जी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा जी रोड सेक्शन आहा नाजाल्यार पंचायत लेवल म्हणा ते आपलें काम करपाक जाय ती इन टायम जर केले जाल्यार असले गजाली घडना आणि मागीर कोणूय मोडटकच मागीर ताका कितें तरी कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिवपाक येता. ते करचें न्हय कारण हे पावस हो दर वर्सा पडटा खबर आसा जाल्यार आदी 2 म्हयने जर गटार बी साफ केले जाल्यार हे गटारांतले उदक रस्त्यार येवपाचे बंद जातले आणि हे काम हे पयलीं करपाक जाय अशें दिसता. आणि जे न केल्ल्या कारणान आयज लोकांक त्रास सहन करचो पडटा आणि लोकांक प्रॉब्लेम सहन करचो पडटा. तर तेच्या खातीर अशें जावचें न्हय. हेच्या खातीर सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सादर रावपाक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसं विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कपिलेश्वरी अंडरपास जंक्शना कुशीक आशिल्ल्या ढवळी फार्मागुडी बायपास महामार्गा वयल्या सर्व्हिस रस्त्यार गटारांनी कोयर भरिल्ल्यान उदक साठिल्ले. बुडिल्ल्या सर्व्हिस रस्त्याक लागून येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो. तशेंच चिखल साचिल्ल्यान कांय दुचाकीचे अपघात लेगीत घडिल्ले. पूण अखेरेक 3 दिसां उपरांत हो प्रस्न तडीक लागला. पळोवयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. जंक्शनाचेर आसात आनी कपिलेश्वर जंक्शनाचेर हांगा उदक जें लॉबींग सुरू जाता तें उदक फुट्टा हांगा कित्याक एक म्हण हांगा जी गटर ना आनी गटरचो हायवेच्या म्हणजे रोडा वयल्यान जो आसा ते चंबर घातले एक लोखंडाचें हें घातलें आसा तें जाम जाल्लें आसा. ताका लागून तें आयज काम चलता आनी जो डेप्युटी सरपंच आहा ताणें इनिशिएटीव घेवन आनी इनिशिएटीव घेवन हें आतां ओपन करपाक गेलां आनी हें उदक आहा तें सगळें तेवढें सोडपाक गेलां. आनी ताचें अशें म्हणणें आहा की हें जें उदक जें आसा तें स्ट्रेट जर वचत जाल्यार तें नाला मेळपाक शकता. ताका लागून तें तोय प्रपोजल तेणें नॅशनल हायवे धाडलेलो आसा. पळय आतां नॅशनल हायवे केन्ना करता ती खरेंच करतली काय ना हेंय डिपेंड आहा. कित्याक लोकां जर लोकांचे बेनिफीट करतले जाल्यार तें करपाक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा. कित्याक ना जाल्यार हांगा परत बुट्टी येतली लास्ट येतली बुडलेलें तशें ह्या वर्सा पळोवंक शकता. ताका लागून आजचे बेगीचे बेगीन हें काम करून हो स्ट्रेट जर गटर मारी जाल्यार हें उदक सगळें नालांक वचूं शकता. काल सांजे उदक आहा तें सगळें कोंडलें आसा हें जाल्लें आसा आनी ताच्या खातीर तुमी कितें करता आतां? आतां आमी 4 रस्त्या कडेन आसा बायपास जंक्शन आनी मील आसा पळय तेच्या सायडींतल्यान गटर नाशिल्ले कारणान ते सगळें वॉटर लॉबींग जाता फूल आनी जें उदक हांगसरल्यान मेन हायवे वयल्यान पास जावपाचें आशिल्लें थंय एक ग्रेटींग आसा तें ग्रेटींग फूल स्टॉक अप जाल्लें आसा. म्हणून आज आमी नॅशनल हायवेक रिक्वेस्ट करून तांकां आपोवन आमचो शेई आमच्या जो सदांच आमकां हेल्पफूल आसा ताका आपोवन आमी तें आज फूल ग्रेटींग काडून तो सगळो भितरलो जो कितें कचरो आसा तो निवळ करून तें परत कॉन्क्रीट बिंक्रीट घालपाक लायला आनी आशिल्लें तशें बरे रितीन ताका तें बसोवपाक लायला सो दॅट तें उदक आतां मागीर उरचें ना. इवन जे जाग्यार थोडेशें गटर मारपाक जाय कॉन्क्रीटचें तेंय सांगलां मारपाक उदक आतां डायरेक्ट ते वाटेन फ्लो जाता. मेन जो गटर जो आसा पळय न्हू जो ह्या ब्रिजा पोंच्यान जो वचपा जाय ते मेन खरें उदक पोंच्यान वचपा जाय तें तेवढें गेल्यार तें उदक कोणाक बुडपाक शकता. मग हाज्या खातीर पोंच्यान वचपा खातीर कितें करतले तुमी? ना तें कशें आसा तुजें म्हणणें बरोबर. हें जें उदक आसा तें डायरेक्ट त्या वाटेन वता सकयल वता आनी थंय थोडीं घरांय बुडटा आनी ते सुदीपाले घराकी थंय मार बसता कारण थंय ती पायपलायन जे पायप घातला अंडरपायप उदक वचपाक तें मातशें वयर आसा तो चेंबर सारको करचो पडटलो आतां हे पावसान. आनी तूं म्हणटा तशें हें जें गटर आसा तें स्ट्रेट व्हरून ते डागांतल्या नाल्याक जर सोडत जाल्यार सगळोच प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. कित्याक वयल्यान खूब उदक येता जाता. आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा परत एकदां रिक्वेस्ट करता आनी अशें प्रपोजल धाडलां नॅशनल हायवे परत एकदां आमी रिक्वेस्ट करून हें उदक त्या वाटेन सोडपाक सांगता एक गटर सोडून. काय प्रॉब्लेम काय जावचें ना न्ही? डायरेक्ट उदक थंय वतलें सकयल्ल्या वाटेन वचून लोकांक थंय त्रास जावचे ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत सध्या उटंगराचो पावस पडटा. येता त्या दिसांनी आनी खर पावस आनी वादळी वारे येवपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 25 तारखे मेरेन रेड अलर्ट जारी केला. फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या चडशा वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो. फोंड्यां सगळ्यांत चड 162 मिलीमीटर, धारबांदोड्या आनी मडगांव 120 मिलीमिटरा परस चड पडलो. पणजे, म्हापशां, वाळपय ह्या वाठारांनी 60 मिलीमिटरा परस चड पावस पडलो. पणजेच्या हवामान केंद्रान दिल्ले माहिती प्रमाण दक्षिण कोंकण दर्यादेगे वयल्या उदेंत मध्य अरबी दर्यांत उण्या दाबाचे यंत्रणा कायम आसात. फुडल्या 24 वरांत ही यंत्रणा डिप्रेशनांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान दर्यादेग वाठारांनी चड पावस आनी खडबडीत हवामान येवपाची शक्यताय आसा. 23 मे ते 25 मे मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय वाठारांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. चड करून वादळी वाऱ्या वेळार वाऱ्याचो वेग वराक 60 ते 70 किलोमीटर आसतलो. आर्द्रतायेची पातळी सामकी चड आसा. पणजे 95% आनी मुरगांव 92% मेरेन पावल्या. जाल्यार मळबांत कुपा दाटिल्ल्यान चडांत चड तापमान उणें जालां. ताची नोंद अनुक्रमान 30.4 डिग्री सेल्सियस आनी 29.8 डिग्री सेल्सियस आसा. 24 आनी 25 मे दिसा रेड अलर्ट जारी.
उणो दाब कोंकण दर्यादेगेर आसा. पावस वाडटलो, IMDची शिटकावणी. 24 वरांत डिप्रेशन जावपाची शक्यताय. गोंयांत चड उटंगराच्या पावसाचो अदमास. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. गोंयचो मनसून बेगीन आनी तीव्रतायेन पावतलो अशें दिसता. IMDन सगळ्या लोकांक गरजेची जतनाय घेवपाचो आनी सामकी गरज ना जाल्यार प्रवास करपा पासून पयस रावपाचो सल्लो दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.